प्रेस द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीतकायेचो देव, तेची सोबीतकाय आमचे भितर वचता आनी ती सोबीतकाय घेवन आमी हर एक दिसा चमकता. कित्याक ताणें म्हटलां, तो उजवाड तुजेर फाकयतलो आनी तुमकां चमकयतलो. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार अन्य भाषेन आमी देवाक दिनवास येवं. ब्रोहोन तीरामा शखर बरबान तरमा केरा. लेबोरी हिनमा करमांद लेबे खेरेत्र मासी हित्र लांदे. ओ ग्लोरिया महिमा स्तुती आराधना आणि वाखाणणी आमच्या देवाक. मगाच्या भाव भयणान परतून देवान आमकां वाखाणूंक आणि स्तुती करूंक आमकां एकठांय केल्यान बसे खेत्र लांबदे पळय. देव आमचो मोगाळ आसा आनी तेचेर आमचो संपूर्ण विश्वास आसा. कित्याक तोच आमकां सांबाळटा पळय. मोगाच्या भाव भयणानो, तोच कोणशाचो फातर, तो जिवो फातर. हालेलुया. पळयात मोगाच्या भाव भयणी, भाव भयणानो, पहिली पेद्रूची शीट 2:20 आणि 5वी ओळ आमकां सांगता. 1 Peter chapter 2:5. अशी तुमी जिवे फातर कशी एक आत्मीक घर बांदूंक पावतल्यात आणि जेजू क्रिस्त वरवीं देवाक मानतात असले आत्मीक यज्ञ भेटोवच्या एक पवित्र याज्ञिकी कुळ घडतल्यात. पळयात मोगाच्या भाव भयणो, जसो स्वामी जेजू क्रिस्त एक जिवो फातर, तशीच देवाचे उतर आमकां सांगता की तुमी जिवे फातर कशी एक आत्मीक घर बांदूंक पावता. जिवो फातर म्हटल्यार कितें मोगाच्या भाव भयणो? जिवो फातर स्पिरिच्युअली फातर जावन आसा. पळयात देवाचे उतर आमकां सांगता की जो खडपाचेर घर बांदता तेच्या घराक कांयच जायना. पळयात मोगाच्या भाव भयणानो, हें घर संवसारांतलें आहा, पूण आनी एक घर आसा, तें म्हटल्यार आत्मीक घर. आनी ज्या वेळार जेजू क्रिस्त आमच्या आत्मीक घराचो फातर आसता, तूं आनी हांवूय पासून एक फातर जाता आनी आमी एक आत्मीक घर बांदूंक पावता. पळय, जेजू क्रिस्त हो कोणशाचो फातर आनी हेर फातर तूं जावन आसा आनी त्या वरवीं एक बिल्डींग आत्मीक घर तयार जाता, तुज्या जिवितांतलें आत्मीक घर. सो मोगाच्या भाव भयणानो, पळयात फुडें सांगता, जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात असले आत्मीक यज्ञ भेटोवचे. पळयात आदले ते यज्ञ कोकऱ्या मेंढऱ्याचे आसले, पाडकुल्यांचे आसले, पूण आतां एक आत्मीक यज्ञ जेजू क्रिस्तान एकूच पावटी आपलो यज्ञ केलो आनी आमकां हर एका वायटांतली पातळी सुटका दिली. आतां देव खंयचो यज्ञ म्हणटा? आत्मीक यज्ञ, तुज्या आत्म्याचो यज्ञ. देवाक मानता तसलो आत्मीक यज्ञ भेटोवच्या ताणें आमकां एक आत्मीक केल्यात. तर मोगाच्या भाव म्हत्वाची उतरां आसा. आयज तुमी जिवो फातर आसात आनी कोणच्या संदीचो फातर जेजू क्रिस्त आसा आनी तुमी आत्मीक घर बांदूच्या पासत आसा. तुमी ह्या संवसारांतली घरां बांदतात, पूण ज्या वेळार आमी आत्मीक घर बांदता ना, अमेझींग तें घर आसा, आत्मीक घर. आत्मीक घर आमी जिवे फातर आसा. खबर दिकले वेळार आमी जिवे फातर आसा आनी ह्या संवसारांत देवान आत्मीक घर बांदलें. हालेलुया. एक आत्मीक घर.
तुका रोजो स्वामी तुका सांभाळतलो दुस्माना हातातलो तुका सोडयतलो तुका रोजो स्वामी तुका सांभाळतलो दुस्माना हातातलो तुका सोडयतलो मोराची कुळवी विद्रंगान कोणे पेटवल्या सोबीत पाचव्या रंगांनी हिरा कोणे सोहयला मोराची कुळवी विद्रंगान कोणे पेटवल्या सोबीत पाचव्या रंगांनी हिरा कोणे सोहयला मोठ्या मोठ्याची अधीर जायना काय बियेना मोठ्या मोठ्याची अधीर जायना काय बियेना विश्वास तुझो दोर सोम्याचे हे तुझ्या स्वामी तुका राखलो हे तू जाणारा विश्वास तुझो दोर सोम्याचे तुझ्या स्वामी तुका राखलो हे तू जाणारा डोंगरावरच्या तुका झाडा तुका पळवून सोम्यान तुका उजव्या हाताक उखलून दवरला डोंगरावरच्या तुका झाडा तुका पळवून सोम्यान तुका उजव्या हाताक उखलून दवरला मोठ्या मोठ्या हातून अधीर जायना काय बियेना मोठ्या मोठ्या हातून अधीर जायना काय बियेना Praise the Lord. Hallelujah. आम्ही आमच्या देवाला वाखाणता, आम्ही आमच्या देवाची स्तुती करता. आम्ही केन्नाच भियेचे ना. आमचो सर्वीस करता आमच्या संघाचा. बायबल लागली आणि 3 दिसांनी ते तूं नवें बांदतलोय तेणी म्हणलें पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करता. सो पळयात बाबा 2 मंदिरां आसात आमच्या जिवितान. एक मंदिर आसा की टेम्पल जे देवूळ जावन आसा आनी थंय आमी आराधना करून वयता. आमेन. आनी दुसरें जें मंदिर आसा तें मंदिर जावन आसा तुजें स्पिरिच्युअली. आमेन. आत्मीक मंदिर. प्रेज द लॉर्ड. आनी पळयात जेजू क्रिस्त खोल सजमवणी दिता ह्या मंदिरा विशीं. कित्याक जो देव सजमताले हें मंदिर जे शलोमोनाच्या टायमार बांदलेलें तें वर्थे आसा. तेचे कायदे तेचे रुल्स वर्थे आसा. पूण जेजू खबर करतालो ते त्या मंदिरा परस आनी एकलें आसा तें म्हटल्यार आपलें मंदिर. आमेन. पळयात बायबल क्लियर म्हणटा देवाचें उतर देव मंदिरा परस हांगा कोण एकलो आसा म्हणून सांगत जाय. आमेन. सो सदांच मतीन धरात जर मनशांनी केलेलें मंदिर हें जाता जाल्यार ओके मनशांनी केलेलें मंदिर हें जाता जाल्यार तेका धूम जाता. आमेन. पूण आत्मेचें मंदिर जर हें जाता जाल्यार तेका
धूम खूप कठीण. आमेन. सो पळया देव ही आत्म्याच्या मंदिराविषयी उलयता. प्रेज द लॉर्ड. आणि आम्ही आत्म्याचे मंदिर सांभाळूंक जाय. बायबल म्हणटा प्रोब्स नीतिसूत्रे कितें म्हणटा, सबसे पयली तूं आपली आत्मा ती रक्षा कर. आमेन. कित्याक आत्मोच आसा जो शासनाच्या शासनाक सरकाराच्या साक्षी दिता. आत्मोच आसा जो शासनाच्या शासनाक तुज्या सांगाता रावतलो. आत्मोच आसा जो तुका घेवन चलतलो. आमेन. आत्मोच आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो सदांच सजमून घेवंक जाय. कितें तर आत्मो ह्यो सदांच तुमच्या सांगाताक आसा. हालेलुया. सॉरी, सदांच तुमच्या सांगाताक आसा. पळया देवाच्या उतरांत ज्या वेळार आमी चलता त्या वेळार जॉन चॅप्टर 2 वर्स 21 लायन क्लियर म्हणटा, जोवाचो 2 वेसूर आनी 21. पूण तो आपलेच कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. आमेन. आपलेच कुडीच्या. सो जेजू क्रिस्त ह्यो आपले मंदिराची खबर करतालो. आमेन. आणि हर एकल्याच्या जिवितांत एक मंदिर आसा आणि जेजू क्रिस्त त्या मंदिराचो राजा आसा. आमेन. आणि ते मंदिर जावन आसा तुमची कूड. बायबल क्लियर म्हणटा देव रावना फातरांनी, देव रावना मुर्तींनी, देव आसा तुमच्या काळजांत. कित्याक जिव्या देवाचे मंदिर तुमी. आमेन. सो जिव्या देवाचे मंदिर आमचे भितर आसा, तुमचे भितर आसा. आमी सगळ्यात म्हत्वाचे आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमी सगळ्यात म्हत्वाचे आसा. बायबल क्लियर म्हणटा 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 4 तुजे भितर आसा ना तो बलिश्ट आसा. तुजे भितर आसा तो, भायर आसा तो न्हू. भायर आसा तेका कांय करूंक जायना, एकदां व्हरोन ठेयले उपरांत तो तसोच रावता. पूण भितर आसा तो बलिश्ट आसा. ताची गरज ह्या संवसारांत आसा. आमेन. सो तुमचे भितर आसा तो जिवो देव आसा, तुमच्या भायर आसा. प्रेज द लॉर्ड. सजमून घ्या देवाचे जर उतरान जर गेल्यात जाल्यार तुमकां हर एक सत उक्तापी जाता. जर तुमी देवाच्या उतरा प्रमाणे ना चल्ल्यात जाल्यार तुमकां सत हें उक्तापी जावचेंच ना. आमेन. कोणा लागीं वचात तुमकां सत उक्तापी जावचें ना. पूण तुमी म्हणटात या आमी एक सत सोदून काडटले आनी आमी तें सत सोदतले. जर अशें म्हणटा जाल्यार सत तुमच्या दारा सामकार आसा. आनी सत म्हटल्यार आनीक दुसरें कोणूच न्हू. सत म्हटल्यार देवाचें उतर. जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव वाट, हांव सत आनी हांव जिवीत. आमेन. पळयात देवाच्या उतरान कितें शिकता ते आमी. तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदीर आसा. आमेन. तूं पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी देवाचें मंदीर तुज्या कुडीन आसा. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जीसस. हे दिसा पासून हे वेळा पासून हे उतरान पासून तुजी उतरां साशणीक चिंतपाची. जेका सजमतान तो आपलें जिवीत जो जिवीत बदलता तो व्हडलो आसा. त्या झाडाची फळां हेर सदांच लागता. आमेन. गॉड ब्लेस.